आयचो प्रोजेक्ट लोकार्पण करता आसतना किंवा आमी हो खूप प्रसन्न अशा वातावरणात आज खूप बऱ्या पद्धतीचे वातावरण हांगासर क्रिएट जालें. आमचे आर्किओलॉजी मिनिस्टर डेप्युटी CM बाबू कवळेकर हांच्यानी सांगल्या त्या प्रमाणे गोंयांतली विविध आर्किओलॉजिकल स्थळां जावं ती विविध धर्माची हांव मुद्दामून म्हणटलो. आज आमी म्हालसा नारायणी हांगासर हांव कितली कॉस्ट तितून वचना. आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचें मंदिर सप्तकोटेश्वर हांगासर आसा ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ते पुनर्स्थापन केल्लें. पुर्तुगीजांनी जे मंदिर नश्ट केलें ते पुनर्स्थापन करपाचें काम छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलें आनी योगायोगान आमकां सरकाराक परत एकदां संदी मेळ्ळी तें सुशोभीकरण करपाचें आनी परत एकदां तें काम नव्यान करपाचें. द सेम ह्या देवळाचो जर इतिहास काडीत जाल्यार म्हाका दिसता तशाच पद्दतीचो इतिहास आसा. गेल्या 450 वर्सां पूर्वी जे मंदिर हांगासलें म्हणजे आमी म्हणटले की मंदिर मोडलेलें म्हणटले ते थंय स्थापन जालें. पण परत एकदां हांव सरकारान म्हणना पण हांगासल्या सगळ्या ट्रस्टींनी गोंयांतल्या त्या देवीक मानपी भाविकांनी हें मंदिर स्थापना केली आनी तेजें सुशोभीकरण करपाचें काम हें आमकां मेळ्ळें. पण हाज्याय व्यतिरीक्त आमी पळयता की ओल्ड गोवाची चर्च हाज्याय खातीर म्हणजे सरकारान अप्रोक्सिमेटली मोर देन 50 crores ऑफ रुपीज थंयसरूय आमी स्पेंड केल्या. हाचो सांगपाचो उद्देश इतकोच आसा गोंयांतलें सरकार धर्मभेद न मानता जातीभेद न मानता जेन्ना जेन्ना आर्किओलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आमकां सुशोभीकरण करपाक मेळटा तेन्ना तेन्ना आनी ताका तितकेच आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स दिवन आमी प्रत्येक स्थळांक ही सुशोभीकरण केल्ली आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन ती केली वयतली. हाजें पावित्र्य तुमी राखून दवरला आनी हाज्याय फुडें तेजें पावित्र्य आनिकूय वाडटलें. बट ताजें टुरिस्टीक हे वाडपा खातीर ज्या ज्या पद्दतीचें सहकार्य आमच्या कडल्यान जाय तें निश्चितच टुरिस्टीक हे सहकार्य सरकारा कडल्यान मेळटलें.